of our late Chief Minister Dayanand Bandodkar, a visionary leader who used to see foresight, जे फुडले जे कितें जावपाक जाय गोंयान बरें तें ताका दिसतालें आनी त्या खातीर पयलें ताणें पावल मारलें तेन्ना तें एड्युकेशन. कित्याक ताका हें दिसलें की एड्युकेशन जो तर भुरग्यांक जे आमचे यूथ आहले भुरगे निकते व्हडले जाताले तांकां जर तर बरें एड्युकेशन मेळत जाल्यार गोंय सुदारप जातलें. त्या टायमार ताणें एड्युकेशनाचेर भार दिलो, हेल्थाचेरूय दिलो, पूण एड्युकेशन वॉज मेन. आनी गोंयभर ताणें प्राथमीक शाळा सुरवात केली. त्या खातीर आयज बसून ताका आमी एक लिडर, अ विजनरी लिडर म्हणून ताका मानून घेता. आयज 46 इयर्स जाली ह्या संवसारांतसून गेलो, पूण ताका आयज बसून आमी प्रत्येक पावटी तेजो उल्लेख करता आमच्या लेजिस्लेटिव्ह एसेंब्लीन की तेणें जे कार्य चालू केल्लें तें आयज बसून जे लेवल ऑफ एड्युकेशन गोंयान आहा बरें, पूण तेजे वयर व्हरपाची आयज गरज आहा. टेकिंग गोवा टू अ डिफरंट हायट्स, टेकिंग इंडिया टू अ डिफरंट हायट्स, then we will have to change our mindset. Is my only message today. Think positive, जे मनोहर पर्रीकरान सांगलेले at the highest level, that is अटल सेतू वयरसून सांगलेले थिंक पॉझिटिव्ह. हो विचार फुडें व्हरपाची गरज आहा. आयज लिजंडरी लिडर्सांचेर उलयता आमी, जे मनशान आमकां सांगलें की शिक्षण म्हत्वाचें, शिक्षण नाल्यार तुमी मनीस जावचे ना, तुमी आनी कितेंच जातले. शिक्षण तेणें दिलें आमकां. तेजे भायर मनोहर पर्रीकरान तेजी लिगसी फॉलो केली. तेणें सांगलें वयता वयता ह्या संवसारांतसून वयता वयता बी पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह तुमी विचार तुमच्या मनान दवरपाक जाय. म्हाका दिसता हे पॉझिटिव्ह विचारान फुडें वचत जाल्यार आमी खंय तरी बरें ह्या गोंयांक करूंक पावतले. आनी आयज हांवूच तेच सांगता की मनोहर पर्रीकराचे विचार आमी फुडें व्हरपाक जाय, भाऊसाहेब बांदोडकराचे विचार फुडें व्हरपाक जाय आनी आमची मायंडसेट पयलीं चेंज करपाक जाय. जे मनान आमचे नॅगेटीव आहा, जे आमी रॉंग चिंततात, जे आमी म्हणटा हें जावंकूच शकना, हे आमी पॉझिटीव करून दाखोवया. गोंय बरे भाशेन चलोवया, बरो फुडार हें आमच्या युथाक बरें विजन दाखोवया, कितें तरी बरें करून दाखोवया. इतलेंच सांगून 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. हाजीर आयल्यात भाऊसाहेब बांदोडकर. आयच्या दिसा ताचें मरण जाल्लें आनी तें मरण ताच्या घरांतल्यान आल्तीन भायर काडलें तेन्ना आमी त्या मरणाक हाजीर आसले. आनी नदरेक येता आनी उगडास येता की 2च व्हडलीं मरणां आख्ख्या गोंयांत जाल्या. ती एक भाऊसाहेब बांदोडकराचे आनी दुसरें म्हणल्यार आलीस बाब मनोहर पर्रीकराचे. कुस्कोल लोक हे दोनी मरणाक आसलो. दुकानी तो लोक रडलो, फिकेत तांकां जाली. मंत्री प्रायम मिनिस्टरा पासून दूख लागलें. कित्याक हे मनोहर बाब पर्रीकर ताणें जायत्या लोकां खातीर बरें केलें. तशेंच भाऊ बांदोडकर तेन्ना त्या तेंपार तेणें जायते गरिबां साठी बरें केलें. आमच्या गोंयांत जे भाऊसाहेब बांदोडकरा फाटले मनोहर पर्रीकर जाले आनी खरोखर म्हाका उल्लेख दिसता की आमचे गांवचे जे आमदार आनी आतां मंत्री जाल्ले खरोखर तांकां सगळ्या बद्दल तळमळ आहा. कोणूय तेजे कडेन वचा, कोण शिक्षणाच्या बाबतीन वचा, कोणाक कांय अडचण जरी कितें जाली, भाऊसाहेब बांदोडकर जशीच हेल्प करतालो, उखलून पयलो हात तेच्या दितालो की बाबा हे चल तुजें काम जावनी. तशेंच मायकल बाब आमच्या खंगोटच्या सगळ्या मतदारसंघात जावनी, पूण आख्ख्या गोंयचे जरी कोणी तेजे कडेन गेले तरी तो खाली हात केन्ना येवचे ना. अशें भाऊसाहेब बांदोडकराची तत्वां जी आसली तीच आयज मायकल लोबोच्या हातीन आसा आनी तांकां आयुश्य मागता. आनी भाऊसाहेब बांदोडकराक आमची एक श्रद्धांजली व्हांवन म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. मिडिया, पुलीस, तुमकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. आयज आमी हांगासर पुण्यतिथीक हाजीर आसलेले आहा हेज्या भाऊसाहेब बांदोडकर. ताका आमी मोगान भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणटा. कित्याक जेन्ना गोंयांत स्वातंत्र्य जालें तेन्ना पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी, पॉलिटिकल एस्टॅब्लिशमेंट गोंयांत आसलें,
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली एका मनशाचेर ती गोंयांत जर फुडें विजन एक क्लियर विजन लेआउट करपाक जाय जाल्यार गोंयकारांक कितें जाय तें अंडरस्टँड करून त्या प्रमाणे गोंयचें राजकारण चलोवपाचें तें भाऊसाहेब बांदोडकरान सोजमोन घेवन ते प्रमाणे तेणेन गोंयचें एड्युकेशन म्हणना तुमी गोंयचे स्पोर्ट्स गोंयचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक तेणी एक प्लॅन लेआउट केलो. भाऊ जेन्ना मुख्यमंत्री जावच्या आदी भाऊचो खाणीचो वेवसाय आसलो आणि तेन्ना भाऊ कडेन अशे आमचे सगळे गोर गरीब सगळे बहुजन समाज भाऊ कडेन मदतीसाठी वयताले आणि भाऊ तांकां केन्नाच ना म्हणनासलो. आपले मजदूर असले तेंचे सुख दूख ओळखून तांकां जाता ती मदत करतालो. जेन्ना पोर्तुगेज राज्य गेले आणि जेन्ना आमचे गोंया राज्य स्वतंत्र जालें तेन्ना भाऊ पयलो मुख्यमंत्री जालो आमच्या गोंयचो. तेन्ना भाऊचेर व्हडली जबाबदारी आसली हो कारभार कसो चलोवपाचो ह्या विचारान भाऊ सगळ्यांचे आचार विचार घेवन फुडें सरलो आणि भाऊन बहुजन समाजाक तशेंच गोर गरिबाक कितें कितें तांकां गरजो आसा रस्ते लायटी गांवांत इस्कॉलां नासली शाळा नासली तशेंच प्राथमीक आरोग्य केंद्र नासले हे भाऊन सगळे त्या वेळार सगळे जुळून हाडले आणि लोकांक जशें जाय तशें भाऊन राज्य चलयलें.